मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता की जिवितांत जायते फावटी आमचो अणभव आसा जायत की जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कितें सारकें करपाक सांगता तेन्ना जायते फावटी तांकां कितें राग येता आनी मागीर ती बदला घेवंक सोदता. आनी तशेंच आमी पळयता की ह्या दिसांनी आमी हेंच आयकता जशे तरेन फारिसेव साद्युसी आसा ते जेजू लागीं बदलो घेवंक सोदता. आनी आयज आमी पळयता की हे साद्युसी कशे तरेन जेजूक एक प्रश्न घालता, कित्याक तांकां जाय की जेजून कितें दुसरें म्हणलेलें आनी मागीर तो मुद्दो धरून तांणी जेजूक फॉर्मण मारचें म्हूण. पूण आमी पळयता की जेजू शाणो आसा, जेजूक खबर आसा तें कितें करूंक सोदता आनी अशे तरेन जेजू जबाब बरे भाशेन दिता. आनी आमी पळयल्यार जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा की हे साद्युसी लोक आसले हांणी पवित्र पुस्तक ताचेर आदारून प्रश्न केलेलो. तांणी म्हणलें की मोइजेसान अशें म्हटलां आनी अशे तरेन ते जेजूक फास मारूंक सोदताले, कित्याक जोरी तर जेजून कितें दुसरें म्हटलें तें धरून ते ताका मागीर ताचे आड उलोवपाचें. पूण आमी पळयता की जेजूक पवित्र पुस्तकाची बरी म्हायती आसली. आनी त्या दिसांनी आमी पळयता की आयज आमचे कडेन इतल्यो पवित्र पुस्तकाची कॉपी आसा तशी तांचे कडेन नासली. तेन्ना सिनेगॉगांत एकूच आसले आनी दर सोनवारा ते वाचताले. आनी हाचे वयल्यान आमकां कळटा की जेजू जे कितें रिती रिवाज आसल्यो ते सगळे पाळटाल्यो. आनी ह्या खातीर आमकां खबर आसा की जेन्ना हे फारिसेव साद्युसी अशे तरेचे प्रश्न करता तेन्ना जेजू तांकां बेस बरे तरेन जबाब दिता. आनी आमी पळयता की जेजूक सारके अर्थ कळ्ळलो. जेजू जाणा जावन आसलो जे कितें करता ते कित्या खातीर करचें तें. आनी ह्या खातीर आमी पळयता की जेजू गांवांनी वयता आसतना लोक ताचे फाटल्यान येतालो, कित्याक लोकांक कितें तरी दुसरें जेजू विशीं मेळटालें. आमच्या जिवितांत तशें जाता. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येता, आमच्या जिवितांत संकश्ट आसता, तेन्ना आमी पळयता की जेन्ना आमी जेजू कडेन वयता तेन्ना आमकां काळजाची आनी मनाची शांती मेळटा, कित्याक जेजू जावन आसा एक जिव्या मनशाचो देव. आनी तसोच आयज जेजू शुभ वर्तमानानूय सांगता. पयल्या वाचपांत आमी पळयता की भाग्यवंत पावलू आमकां एक बरें जिवीत जिवंक आपयता. आनी आमी पळयल्यार की जेजून आपल्या आख्या जिवितांत जायती बरी शिकवण दिलेली आसा. कशे तरेन आमी खालतिकायेन एकामेकाची सेवा करची, कशे तरेन आमी एकामेकाचो मोग करचो जसो आमी देवाचो मोग करता. आनी हे सगळे जेजूची शिकवण आमी जर आमच्या जिवितांत वापरली जाल्यार आमी पळयतलो की आमी एकवटाची मनशां जातली आनी तशेंच अशे तरेन जेजूक एकवटून आमी जिवंक पावतल्यो. तर आयच्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना खेरीतपणी आमी ह्या कृपा खातीर मागुया की जेजूच्या एकवटान रावन आमी ताची जे कितें ताणें आमकां शिकयलेलें आसा ताची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळची म्हूण आमी मागुया.